म्हादईक लागून न्ही आज कर्नाटकाक ऑलरेडी जाहीरनामा तेंच्यांनी दिला आणि 500 करोड रुपया तेका पास जाला। त्या वेळार जेन्ना जाहीरनामा लोकांक दाखयताले त्या वेळार आमचे हांगासरले मिनिस्टर MLA थंय बसलेले आसलेले, म्हणजे ती म्हादई सेल करपाक आमच्या लोकांचो पुरेपूर हात आसा हे स्पश्टीकरण जालें। हांव आतां इतलें म्हणटा, तुमी म्हादई थंय व्हरून भाड्याक दिली, बशी तुमी पैसे मेळटा म्हणून भाड्याक दिले। आता तुमचे फुडें आमच्या लोकांक 2024 आमचे MP इलेक्शन आसतले, त्या वेळार तुमी आमकां लोकांक कितें दितले? तेन्ना कितें जाहीरनामा आसतलो? म्हणजे प्रत्येक वेळार तुमचो कितें आसा तो जुमला पळय आसता, म्हणजे स्कॅम पळय आसता, ते तुमचे प्रत्येक वेळार तुमचे चालू आसता। लोकांक म्हादईक लागून तुमी उदकाचो कांयच बरें वायट करिना। 95% तुमी म्हादई तांकां दिल्या भशेन आसा। आणि आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता आमकां कोर्टाचेर पूर्ण विश्वास आहा म्हणून। तुम्ही एका मागे एक तुम्ही नाटकां करीत रावतली आणि लोकांक सांगतले तुम्ही कोर्टान केस आहा म्हणून। आज तुम्ही पळया टँकराक उदक पळय आसा, झरयो आमच्यो सगळ्यो सुकल्यो, झरी आमच्यो सगळे सुकल्या कारणान आमकां उदक आहा ते सांडपाणी म्हणजे घाणेरडें उदक आमकां टँकराक घालून लोकांक सप्लाय करतात, देवळान सप्लाय करतात झरी सुकल्या कारणान। आनी फुडें तुमकां सांगता झरयो सुकल्यो आमकां उदक मेळचें ना, त्या वेळार तुम्ही लोकांक कितें दितले? परत म्हादई हाडली म्हणून सांगतले? खंयचें उदक? ते दर्याचे खारें उदक आहा ते आमकां तुमी हे करून दितले, फिल्टर करून दितले? कितें करतले? म्हादईक लागून न्ही आज पर्यंत न्ही सरकार अजिबात सिरियस ना। सरकार सिरियस आसा फक्त राजकारणाक, ते सीट आमकां मेळोंक जाय, थंय गादी आमकां मेळोंक जाय, ते म्हणजे ती एरिया आमकां सगळी मेळोंक जाय, हेतून सरकार चड सिरियस आहा।